आयज पासून मिकी पॉलिटिका आहा आनी मिकी 4 फावट निवडून येयलो. सो सगल्यो गोश्ट्यो सगल्यो केसो सारक्यो काँग्रेसीचो मेजर जो एलिगेशन आसा ते हें की फाल्यां जर मोदीक प्रायम मिनिस्टर केलो देन ही इज अ थ्रेट टू दी सेक्युलर फॅब्रीक ऑफ दीस कंट्री. तुमी हे पयले हांव नको लोक पयले कशें प्रिझम करता आतां आमी दुसरी वतान उलोवया. तुमी म्हाका सांगा आयज 10 वर्सां काँग्रेसान राज चलयलें पळय ना. काँग्रेसान गोंयचे परिचय कितें दिले तुमी सांगा म्हाका. आमी चयल न्हू, आमी ते काँग्रेस पक्षाक तेंकोय दिवन चयल न्हू. आयज एकामेकाल्याक पिडपाचें दवरलां. आं मायनॉरिटी म्हणटा आयज म्हणटा हो सरकार आहा तो मायनॉरिटी बरो आहा. मायनॉरिटी हूंय आहाय. आयज मायनॉरिटी वायट करून दवरलो तेमीच चोयल ना ते सावथाकूच चोय. मायनॉरिटी आहाय ते सगळे सेल्फीश, सगळे सेल्फीश. आपल्याक दिवना, आपल्याक चलये दिवना म्हण बापूय बसता, आपल्याक बापूय दिवना. काँग्रेस म्हणटा की सेक्युलर वोट्स डिवायड करपा खातीर मिकी बीजेपीक सपोर्ट करता. ना कित्याक हांव तुमी म्हाका सांगा ह्या वेळार हांव ह्या सरकाराक सपोर्ट करता एज अ पार्टी. गोवा विकास पार्टी सपोर्टिंग दीस गव्हर्मेंट ओवरऑल. आय हॅव टू गो एनदर 3 years टू डेव्हलप माय कॉन्स्टिट्युन्सी. आयज तूं वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटात चोय, ह्यो म्हजी कॉन्स्टिट्युन्सी चोय. आयज PWDन कितली काम जाली ती. मिकी बाब सालसेत हॅज ऑलवेज बीन अ डिफिकल्ट थिंग फॉर बीजेपी. आणि अशी परिस्थिती भितर तुजे सारको मनीस जेन्ना सांगता ओपनली येता आनी सांगता की आपण बीजेपी बरोबर म्हण, इट क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पॅक्ट. इन सालसेत इट क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पॅक्ट. काँग्रेसीचें एलिगेशन आसा की हो इम्पॅक्ट करून सालसेतींतली मतां डिवायड करपा खातीर मिकी इज द फेस ऑफ बीजेपी. मिकी इज नॉट द फेस ऑफ गोवा विकास पार्टी बट मिकी इज द फेस ऑफ बीजेपी ट्रायंग टू डिवाइड दोज वोट्स इन सालसेत. It is not dividing. I am giving what I have, what I gain today, what my people gain today after supporting this government. It is my moral duty to support this government. I have to go another 3 long years to develop my constituency. If you see now, this 2 years, almost this 1 year, 75 crores work done on the water resource department. Another more than 75 crores are remaining. I have to complete my work. When I get all my work done in my constituency, what is important? This is my new constituency. What is my important? It is my importance is give enough to my constituency, develop my constituency. Tomorrow, suppose going for supporting regional, I have to withdraw my support from BJP. You tell me, उरल्या 3 वर्सां हांवें कितको घालपाची रिजनल. मिकी डेव्हलपमेंटा खातीर सपोर्ट करता काय मनांतल्यान सपोर्ट करता? मनांतल्यान कन्विन्स जाला म्हणून सपोर्ट करता काय आसूं चल हे सरकार आसा अशें दिसता की चल दिल्ली मोदी येतलो सो वारें एकवटेच्यान व्हांवता सो सध्या सूप तशेंच धरया अशें म्हणून करता मिकी काय मनांतल्यान मिकी कन्विन्स जाला की हांगा सपोर्ट करप बरें म्हणून? ना, इट इज नॉट इजी टू मी टू डिसायड. आय हॅव टू टेकिंग माय पीपल इन द कॉन्फिडंट. आय कॉल माय ऑल द पंचायत body, spoke to them. I had a long chat with my panchayat bodies. I had discussed with them, and then only after discussing only I said we have to support, and they agreed. हांव मनांतल्यान सपोर्ट करता. तूं मनांतल्यान कन्विन्स हांव बॅलन्स करपी न्हू. हांव हे बॅलन्सिंग न्ही, हे बॅलन्स न्हू आनी मिकी पाशेकर केन्नाच बॅलन्स केलें ते खबर आहा म्हाका. पूण ह्या सद्याच्या परिस्थिती भितर मिकीचेर परिस्थिती आयली ना बॅलन्सिंग करपाची. बॅलन्स आनी हेजे फुडें येवपा ना. मिकी बॅलन्सिंग करपा मनीस न्हू. हांव कितें आहा तो फाटल्यान उलोवपी न्हू. हांव तो फुडल्यान तोपी फाटल्यान तोपी न्हू. म्हजें मन तशें ना. देखो आयज पासून हांव पॉलिटिकल सर्वायव जाता. म्हजें मन वाचना. तूं कितें आसता कोणाक सांगतलो? लोक म्हज्या मतदारसंघान कोणूय म्हजे बरें मागपी आहा ते हांव तांकां केन्ना गुड्याक तापोवन सांगता आसतलो. पूण ते जाणा म्हजें मन कितें तें. कोणाक सांगता तूं? हांवें केन्ना म्हजे मुखार फाटल्यान वाच करुना. हे बॅलन्सिंग न्ही, हे पॉलिटिकल बॅलन्सिंग न्ही. ना मनांतल्यान म्हाका न्ही पळय म्हाका कसली इच्छा ना. म्हजी इच्छा म्हणल्यार ती परिचयेचें काम करपाक. इतलें हांव येयलो आहा पॉलिटिकान आसा. लोकांक म्हज्या मतदारसंघान ओवरऑल गोंयांत कितें जाता तें चोवपाक गरज आहा आनी त्या पासत आयज सरकाराक सपोर्ट. अशें ना न्ही की इलेक्शना भितर जर इफ यू सक्सीड इन गेटिंग गूड सपोर्ट फॉर बीजेपी इन सालसेत, इलेक्शना उपरांत तुका एक बरें कसलें तरी पोस्ट, बरें कसलें तरी कॉर्पोरेशन बी कितें मेळपाचें एक मनान दवरा. असो एक बोवाळ चल्ला. एक मनान दवरा. आयज हांवें 2 वर्सां काडलीं. कोणें चूक सांगला मिकीन कितें मागलें म्हणून मनोहर पर्रेकाराक न्हू. पर्रेकार सांगलें तुमी आयज हांवें तांकां दिलोलो इनविजिबल. हांवें सपोर्ट केलो मच बिफोर द इलेक्शन. इनविजिबल. वी हॅड अ अलायन्स विथ BJP इनविजिबल. Much before the election, I had couple of meetings with Parrikar.
It is in my duty to support this government. I support it even after I so-called Zata, I discuss with him. These are the things which is not right. And you are satisfied with his response? I'm satisfied. I never had any argument with him. We always meet and sit and discuss. It is not just I call him, he attend my calls anytime. It is not that. म्हाका इतलें तर इम्पॉर्टंट मेळटा दीस इज इम्पॉर्टंट म्हज्यो कसल्यो गरजो आहा म्हज्या मतदारसंघान मातशें तूं येवपा जाय तो येता अशें न्हू बाबा हर दुसरी एक वेगळे वेगळे वस्तू तेका आपयच म्हणून म्हाका एक गजाल सांग सालसेती भितर जी फाटली इलेक्शना भितर काँग्रेसीची परिस्थिती जाली आनी काँग्रेसी सगळे सारके रती महारथी हेवीवेट सगळे पडले हातूंत भितर मिकीचो हात कितलो आशिल्लो तुमी म्हाका सांगा आयज म्हाका दिसता हांगा तुजी हांव इंटरव्यू घेवपाक येयला तुजे पयलीं येयला हेज पयलीं हांव येयलो आनी तुका हांवें सांगलोलें सांगिल्लें हे इतले टॉप लिडर सजमताय तेंकल्या सगळ्याकूय घार धाडटा हें म्हणून सांगिल्लें ह्या शोचेर तुवें स्टेटमेंट केल्लें आय फुलफील वॉट एवर आय हॅड टोल्ड यू कितें त्यो गोश्ट्यो तुका सांगलेल्यो तितल्यो हांवें पुरी केल्यो आय एम हॅपी मॅन आयज मिकीचो कितले कित्या एकूण इतली जे सामके हेवीवेट घरा धाडले तातूंत भितर मिकीचो वांटो कितलो 10%, 20%, 50%, 80%, 100% कितलो आनी पर्रीकाराचो वांटो कितलो ना तुवें सजमूं जाय जेन्ना इलेक्शना पयलीं तर मनीस एक सांगता सांगिल्लें तुवें सगल्यांक हांव घरा धाडटा म्हणून हांवें धाडलें न्हू हांवें कितलो एफोर्ट केलो तो म्हाका खबर ना आहा न्हू म्हाका खबर आहा न्हू आयज BJPची 21 जावपाक पासून कितलो सपोर्ट केलो तो म्हाका खूंय काटील केली काँग्रेसा वोट ती म्हाका खबर आहा न्हू हांवें कॅन्डिडेट खूंय घातले खूंय उडयले म्हाका खबर आहा न्हू 100% 100% क्रेडिट हांवें सारकें खूंय घालपाक जाय हिसाबाक घेवन घातले आनीक हांवें इलेक्शन निवडून गेलो आय रिजायन मच बिफोर द प्रायर टू द इलेक्शन बरोबर हांव भिवून वचोना इलेक्शना बाबा हांव मंत्री MLA रावता आनी इलेक्शन वयता ना आय विथड्रॉ आय रिजायन फ्रॉम अ पार्टी एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी एंड गॉन टू द पीपल लोकां पयलीं गेलो न्यू पार्टी करून लोकांनी म्हाका सांडूं ना कित्याक लोक म्हाका दिसता तोच न्हू लोक म्हाका मनांतल्यान सजमता यू आर टेकिंग 100% क्रेडिट हेवीवेट्सांक घरा धाडपाचें जालें दीस वॉज माय कमिटमेंट आज जेन्ना तातूंतले कांय हेवीवेट इलेक्शनाक बसल्यात तांकां पळयतना कितें दिसता चर्चिल बसला चर्चिल म्हणटा की आपूण तुगेले काँग्रेसीक डॅमेज करतलो सो यू शूड बी हॅपी न्ही की चर्चिली काँग्रेसीक डॅमेज करता म्हणटा पळय जे कोण मरण गेले न्हू तेजे कोणा उलोवप ना तूं चर्चिला सामको इतलो हें करता म्हणून गेलो म्हणटा कोण गेले तेच्यानी उलोवप ना तांकां जीत करप ना बेश्टे अननेसेसरी कित्याक करपा जाय तुमी सांगा लोकांनी एक रिजेक्ट केलो मनशाक आमी कित्याक उलोवपा जाय लोकांनी रिजेक्ट केलें तांकां चर्चिल जर काँग्रेसीक डॅमेज करता म्हणटा यू शूड बी हॅपी न्ही म्हाका तेच पळय ते केन्ना ते पक्षान भितर सरता आनी ते केन्ना भायर सरता त्या पक्षाक देर ना काँग्रेस पक्षा म्हणटा देर ना सगळें उक्ते आहा यो काम एंड गो एनी टायम कळ्ळें तुका तें तशें चल्लां आहा ती आनी तो पक्ष सुदरवपा ना तें तशें आहा ते कितलेंय डॅमेज जावं तांकां ह्या इलेक्शनाक ते शिकले ते तरी आसा शिकोना आनी ते शिकचे ना दुसरें जें जाता की मिकी बाब 2 कारणां खातीर सामको हें करता पयलीं कारण रवी नायका बरोबर तुजी दुस्मानकाय सामकी फेमस तो होम मिनिस्टर आसतना तुका भितर उडयल्लो सो थंय तुका परत राग काडपा जाय रेजिनाल्ड जशें तुवें सांगलें एक असो आमदार जो जाणें तुका परत मिनिस्ट्री घेवपाक ओपोज केल्लो तूं एक ना तशें ना हांव थोड्यो गोश्ट सांगता हांव मायनॉरिटी म्हणून सांगता तूं जेन्ना ते उलयता मायनॉरिटी ओपोज केलो ती गोश्ट ना कळ्ळें तुका ती गोश्ट न्हू पूण हांव ते येयले कित्याक मायनॉरिटी म्हणून उलयता म्हणून रवी नायकान म्हाका भितर घातलो ती गोश्ट न्हू एक मनान दवर तेन्ना हांव MLA आशिल्लो MLA आशिल्लो मिनिस्टर हांव रिजायन जालो पूण आय वॉज टॉकिंग एगेन्स्ट रवी नायक वेन आय वॉज मिनिस्टर आय वॉज टॉकिंग एगेन्स्ट दिगंबर कामत अबाउट एक्सायज स्कॅम वेन आय वॉज मिनिस्टर आय वॉज टॉकिंग एगेन्स्ट दॅट गव्हर्मेंट बिकॉज ऑफ मोपा एअरपोर्ट यू एग्री विथ मी ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यांक हांव ओपोज करता म्हूण कॅबिनेट आसतना ओपोज करता म्हूण म्हजेर ते चोडले मिकी बाब पूण म्हाका एक गजाल सांग तुका तुजें मना आसा न्ही तें रवीन आपल्याक भितर उडयल्लो म्हणून आनी यू वील नॉट लूज एन ऑपॉर्च्युनिटी टू टेक रिवेंज ऑन दॅट यू टेल मी म्हजेर तेणें इतले काँग्रेसान त्रास केले कित्या लागून कितें वायट केल्लें बिकॉज मिकी इज अ थ्रेट न्ही Mickey is a threat, and Mickey was opposing what they are doing. One, I was talking against the drugs when I was minister. I was tourism minister. Remember,
when I know how things going across the tourism belt, I knew it. I was talking. Even when Scarlett was killed, that is the time I made a statement. Who's involved here? I was tourism minister. Why should I take blame on me when I was tourism minister? Okay. I was talking against that drugs. I was talking against the chief minister about the excise scheme. I was talking about the mine loot. I was talking about the MOPA. See, So this is not a revenge game. whatever I was talking, there is a time they had taken revenge against me. This is not your revenge game. No, I'm only bringing for people to remember what was the factual position that point of time. म्हाका लास्ट गजाल सांग मदीक मातशें दिसतालें की कायतू आनी मिकी अशें बरोबर ना अशें कायतू एक भाशा उलयतालो मिकी एक भाशा उलयतालो मिकी केन्ना तरी दिसतालें की इश्यू बेस सपोर्टाचेर जेन्ना आपूण एक स्टँड घेता तेन्ना कायतून आपल्या बरोबर रावचें बट कायतू मेनी ऑफ द टायम्स प्रिफर टू सामकें सायड विथ मनोहर पर्रीकर वायट दिसतालें की कायतूक इलेक्शना भितर तुवें हाडलो आमदार तुवें केलो आनी आतां मदीं मदीं कायतू एक एकदां आपल्या बरोबर रावना म्हणून मातशें वायट दिसता तुम्ही सुद्दां जाय पार्टी इज अ वन फॅमिली आणि फॅमिली भितर 2-3 चले आशिल्ल्या कारणान एक चल्याचें एक भाशेन मन आसता पूण सगळ्यांक चल्यान तर घेवन बरे भाशेन बसोवन एकमेकांक सजमावत जाल्यार सगळे चले बरे भाशेन सजमावंक शकता आनी ती गोश्ट आमची आमी वी आर फ्रॉम वन पार्टी कितें डिफरन्सीस आहा गड्या वाऱ्यार गेले आसतले पूण हें सांगपाचें सारकें आमी आयज युनायटेड आहा कायतू युनायटेड आहा आमी पक्ष युनायटेड आहा हांव आनी म्हजो आमदार खूंय वचूना डिफरन्सीस मे बी इज गॉन ऑन द एअर बट इट्स नॉट दॅट आमी सोडून दिवं ना एकमुगल्या आमी दोगांय एकठांय आहा आनी दोगूय एकठांय पक्ष Differences sort out जाले? डिफरन्स कांय ना आमचे डिफरन्स सॉर्ट आउट कितें आशिल्लें कोणें मनाक कितें घाल्लें तें सजमून आमी काबार केलां आमी दोगांय एकठांय आहा आनी दोगांय एकठांय रावतले आनी हो सरकाराक सपोर्ट करतले बरें म्हाका लास्ट सांग हें सगळें जावन फाल्यां जर हें इलेक्शन जावन जर सगळ्यांनी स्टार्ट केलें की मिकी कॉम्युनल कारण मिकी अशें कॉम्युनल फोर्सिसा बरोबर रावता म्हण हाव वूड यू रिप्लाय टू दॅम पळय एक गोश्ट धर हें कोणें तरी फुडें घातलें मिकी कॉम्युनल म्हणून कोण मान्य कशी ना कोण पासून मान्य कशी ना कोणें कितें कोणाचें घातलें लोकांक परिचय मान्य करपा जाय आय वील बी विथ द पीपल I am with the people and I will always with the people. You will strongly remain with Manohar Parrikar also. I will fight. And you will strongly remain with Manohar Parrikar. And I will still remain with Parrikar for good cause. I supported this government unconditional no. जे लोकांक जाय ते करतलो. Issue basis I support. And issue based support चालू उरतलो. परजे भाशे बारा रावतलो परजे कितें जाय तें दितलो पूण परजे रस्त्यार हाडपाना हांव झुजतलो आनी पर्रीकरांनी तसलें कितें केल्यार ताज्या अगेन्स्टूच झुजतलो जालेंच जे परजे त्रास जाता ते परजे लागून हांव झुजतलोची Okay. हांवें इश्यू बेसीस सपोर्ट केलो Issue based आय support. वील ऑलवेज सपोर्ट इश्यू बेसीस आय वील नॉट ब्रिंग माय पीपल ऑन द स्ट्रीट आय वील रायट अप फ्रंट फॉर फायट फॉर द पीपल ओके म्हाका दिसता इतल्याचेर आमी थांबता खूब मेकळेपणान सदां विशयन विकी बाब मेकळेपणान उलयला कांय गजाली स्पश्टपणान सांगल्यात जे तागेले सपोर्टा फाटल्यान ज्यो कितें अशी सामकी वावडी येताल्यो त्या सगळ्यांचे उलयला तूं आयलो इतली वर्षां उलयलो थँक्स लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू सो मच